नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या अहवालाप्रमाण मांडवी, जुवारी, शापोरा न्हंयांच्या देगणांतल्यान रेंव काडपाक सुरवात जातली। त्या खातीर गरजेच्यो सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करपाक 1.5 म्हयने लागतले। महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येवपी कायदेशीर रेंव तशीच चालू उरतली, जेणे करून रेंवेचे दर नियंत्रणान उरतले, अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सँड कंटिन्युअसली पयलीं आमच्या वेगवेगळ्या रिवरांतल्यान काडटाले। काही लोक जे हे एक्सेस करपाक लागले, चूक न्ही की खूब मोठ्या प्रमाणात पंप पयलीं ट्रेडिशनल सँड काडपाची पद्दत आशिल्ली, जी स्वता बुडून सँड काडटाले किंवा कोण्यांनी आपले डबे बांदून काडटाले। मागीर थोडे पंप लावपाक लागले आनी पंप लावन कंप्लिटली सक्शन करून ते काडप, आनी हेजो इम्पॅक्ट एनवायरमेंटाचेर जावपाक लागलो। न्हंयच्यो दोनी बांद कोसळपाक लागले, मानसो हे जावपाक लागल्यो, सो दॅट थोडे लोक हायकोर्टात गेले आनी हायकोर्टाचे पिटिशन विच इज नंबर 14 ऑफ द 2018 फायल्ड बाय द गोवा रिवर नेटवर्क प्रोटेक्शन डायरेक्टेड टू द डिपार्टमेंट। हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या प्रमाणे ही सँड सगळी बंद करची पडली आनी पुराय गोंयांत ती वेळच्या वेळी हायकोर्टान स्पीकर सर वेगवेगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा, सँड काडटा ते, पंप काडटा ते, सो दॅट हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत स्टेट गव्हर्मेंटान सगळी रेंव बंद केली। ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की रेंव गरजेची आसा, रेंवे शिवाय जावपाक शकना, म्हणून एक गजाल आमी NIVOन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो। शापोरा रिवर आसतली, परत मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या। एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर साउथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला। म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो, जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक। मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता, आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सँड थंयच्यान येता, तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची, जेणे करून स्टेटींतलो रेंवेचो रेट, सँड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून। वी आर चार्जिंग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 मेट्रीक टन। 600 रुपीज वी आर चार्जिंग फॉर द 8 मेट्रीक टन तेंची हे येता, तेंच्या कडल्यान आमी चार्ज करता। निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम, म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000चेर बीन वयतले। त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हे घेतला आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही, तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें। त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन करता। आमी एफिडेविटूय फायल केला की आमी ऑफिशियल सँड मायनींग जे आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द NIVOच्या रिपोर्टा प्रमाणे ऑफिशियल सँड मायनींग सुरवात करता।